प्रमोदा अजब तुझे सरकार. प्रमोदा म्हणजे कितें, जो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसा तो आयज बिजी आसा कालच्यान की तेजो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष हो गोंयान येयलेलो आसा. तेणी कितें येवन गोंयान आयज 144 कलमाचो आयज कसो तेणी आयज फज्जा उडयलो गोंयच्या लोकांनी पयले. फाल्यां तो म्हापश्यां येवपाचो आसा काय परवा येवपाचो म्हाका खबर ना. पूण म्हापश्यां शहरान जेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचे व्हडले हुद्द्याचेर आसलेले मनीस जेन्ना म्हापश्यां शहरान येता तेन्ना म्हापश्यां शहराची सुदारणा जाता. हांव अशें म्हणटा की आमदारा कडेन कांय सुदारणा जायत ना, थंयचे नगरसेवका कडेन सुद्दां जायना. जे व्हडले व्हडले जेन्ना कोण येता ते सुदारणा जाता. हेच्या पयलीं आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी जेन्ना म्हापश्यान जेन्ना येयलो एका राती भितर तेंच्यांनी हॅलिपॅड बांदलो. तेज्या फाटोफाट जेन्ना म्हापश्यान जेन्ना व्हडली इलेक्शनाच्या पयलीं जेन्ना व्हडली सभा घेवपाची आसली तेन्ना भारत देशाचो होम मिनिस्टर अमित शहाजी जेन्ना येयलो तेन्ना म्हापसा कदंबा बस स्टँडाच्या भितर एका राती भितर तेंच्यांनी स्टेज बांदली आनी बरो सुसज्ज केलो. आतां तेंचो अध्यक्ष BJPचो गोंयान येयलेलो आसा तेन्ना म्हापसा पुलीस स्टेशनाचे समोर जेन्ना ते रस्त्याचे डिवायडराचे मदीं जे फ्लॅग लायलेले आसा तेज्या अवती साफ सफाई इतली नेटान चालू आसा न्ही, तुमी पळोवंक शकतात. जी रस्त्याचेर फुटपाथ जी आसली गार्डन सेंटर जे आसा म्हणटात गार्डन सेंटर तेज्या सायडीक जी फुटपाथ जी आसा ती हेंच्यांनी काही वर्सां पयलीं 10-15 वर्सां पयलीं फोडून उडयल्या. थंयसर हाडून हे मोडलेल्यो तोडलेल्यो गाडयो हे आयज एक्सिडंट जाल्लेले गाडयो जे आसा हे पोलीस स्टेशन म्हापश्याचे ते हाडटात आनी थंय स्क्रॅप हाडून रस्त्याचेर हाडून फुटपाथ जी आसली मोडलेली त्या जाग्यार हाडून दवरता. जे भुरगे कॉलेजीन शिकतात तुमी पळोवंक शकता पावसान आसूं गिमान आसूं तेंच्या आंगाचे रस्त्याचे जे भुरगे जे कॉलेजीन जे वयतात येतात वयतात ते खोर्ले आमची DMC कॉलेज आसा, सारस्वत विद्यालय आसा, आमची स्कुलां आसा, आमचे खोर्लेकार येतात वयतात, अंजुनाचे लोक वयतात, काणकेले लोक वयतात. तांकां चलपाक रस्त्यासून चलून वयचें पडटा पूण फुटपाथ ना. हे आमदारान तरी सोदूंक जाय. आमदार अशेंच मागता आसतलो की आपूण 5 वर्सांनी कांयच करूंक ना आनी तेजे कडेन जावचेंय ना आनी तो करचोय ना. आतां नगरपालिकेचें इलेक्शन आहा म्हणटकूच आतां तेंच्यांनी साफ सफाई रस्त्याचेर हॉट मिक्सिंग चालू केल्लेलें आसा. खंय खंय कितें आसा तें बेगीन कोड ऑफ कंडक्ट करपाक लागपाच्या पयलीं तें कितें चालू आसा. पूण ह्या निमतान म्हापश्यां शहराची आयज व्हडलो तेंचो मनीस येवपाचो आसा म्हणून तुमी सुदारणा करतात. अरे हांव तुमकां म्हणटा कितें आमी टॅक्स पेयर आनी अख्खे गोंयचे लोक टॅक्स पेयर जे तुमचे कडेन कितें मागता आमी जे पयशे टॅक्स फारीक करता म्युनिसिपालिटी टॅक्स फारीक करता ते तुमी सारके करून जर दिना जाल्यार हो मनीस जो येता हो मनीस म्हापसा शहरान रावना. तो अध्यक्ष म्हणटकूच भारतीय जनता पार्टी सरकार आपले अध्यक्ष वेलकम करतले तितून डावटूच ना आमचे तेजेर म्हणणें काय ना. आमचें म्हणणें इतलें आसा की जेन्ना तुमचे व्हडले मनीस येतले तेन्ना म्हापश्या शहराची सुदारणा करतली तुमी. हांव मिस्टर प्रमोद सावंताक सांगता आमी फाल्यां ताका विचारूं शकता रे, आमकां विचारपाक कांय प्रॉब्लेम ना. पूण असले बरे कार्यक्रमाक केन्ना खो केन्ना घालिना. आमकां खो घालपाचो ना. आमकां इतलें म्हणपाचें आसा की आमच्या शहराची सुदारणा म्हापशेचो MLA जवळ जवळ 30 ते 35 वर्सां हेचो बापूय बली आसलो जोशुआ डिसोजाचो. तेणी काय करूंकूच ना. ही सादी तुमचे कडेन फुटपाथ जर जायना जाल्यार तुमचे अकलेचेर थू म्हणपाची ह्या सरकाराच्या. कॉलेजीच्या भुरग्यांक चलपाक मेळना. कॉलेजींचे भुरगे जे आमी भुरगे जे म्हणटा न्हू आमचे स्टुडंट जे आहात न्ही आमचे फुडले फ्युचर मरे तांकां तुमी एक सादी फुटपाथ बांदूंक शकना. जो तुमी येवन पळोवंक शकता अध्यक्षाक मातसो मरे म्हापश्या शहरान भोंवड्यात. हे रिमोट एरिया आतां तुमी खंय खंय सारके केले थंय भोंवडूं नाका. तेकाय तुमकां विचारपाक जाय. हे मुख्यमंत्र्याकूय आमी दाखयता जाल्यार फाल्यां म्हापश्या शहराची सुदारणा खंय खंय तेणी केल्या आनी खंय खंय करूंक ना ते आमी तुका दाखयता. टॉर्च घेवन तुका सोदचें पडटलें खंय सुदारणा केल्या ती. मेन जंक्शनाचेर तुम्ही सुदारणा करतात जशी एक बायल जी आसता सुंदर एक चेडूं जर आसा न्हू ते जर बरें तितले दिसना ते कितें करतात सकाळी फुडें मेकअप करता आसतना ते मेकअप करतना आपल्या तोंडाक लाली लायता आनी कितें लायता आनी हें लायता लिपस्टीक लायता आनी ते चेडूं कितें करता मेकअप केल्या उपरांत जेन्ना दोळ्यान जेन्ना ते कितें काजळ घालता आनी कितें घालता तेन्ना कितें तरी रूप मातशें तेजें बरें दिसता. हांव अशी टिका करिना पूण ह्या शहराचे म्हापसा शहराची गेली 35 वर्सां जाली आमी सुदारण्याची वाट पळयता.
आता हो जर परत फाल्यां आयज हेंचो अध्यक्ष येयलो, हांव देवा कडेन मागता जितले इंडियन BJPचे बरे बरे मनीस जे कोण आसा न्ही ते प्रत्येक शहरान येवपाक जाय आनी प्रत्येक शहराची सुदारणा जातली. कित्याक लागून 5 वर्सान हे MLA जे आहा नालायक MLA BJPचे कडेन कामां जायना. थोडे काँग्रेसचे MLA हे सुदारणा करपाक म्हणून BJPन गेल्लेले आसा. तांकां हांव सांगता तुमी तुमची सुदारणा करपाक गेल्या काय आपल्या गांवाची जे लोकांनी निवडून दिल्लेले काँग्रेसचे टिकेटीन आनी जे BJPन गेल्लेले आसा न्हू तेंची गांवाची सुदारणा ही जाल्या काय जावंक ना. म्हापशेचो MLA एजुली आयज पासून म्हापशा शहराची सुदारणा करपाक आयज पळयना. हे जे मनीस येता अशे तुमचे 100 मनीस डेलीचे डेली खंय खंय येवपाचे आनी म्हापशा शहराची सुदारणा जातली म्हूण हांव अपेक्षा करता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.